फाटले सरकार बीजेपीचेच मागीर नोकर भरती नव्यान कित्याक काय म्हूण आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर एकीकडे मिडियान उलयल्लो. तो उलयता थंय आसा डॅमेज कंट्रोलाक बीजेपी वाले थंय पावले. पार्टी म्हणून आमी तांकां मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन आमी सगळें विचारून घेतलें कितें एक्झॅक्ट. कारण कशें जाता की फाल्यां ना जाल्यार मागीर आणखी कोण तरी तेचेर प्रक्रिया दिवंक शकता. प्रत्येकाचें वैयक्तीक मत आसता. त्यामुळे जेणे आतां समजा हांवें जर म्हाका जर सांगिल्लें जाल्यार हांव म्हणजे म्हाका जर कितें सांगूंक जाय जाल्यार हांव डायरेक्ट मुख्यमंत्र्याक सांगपाचो न्हय. हांव पेपरा कडेन डायरेक्ट उलोवचोच ना. प्रत्येकाचें एक हें आसता. आदलो कला आनी सांस्कृतीक मंत्री दयानंद मांद्रेकारानूय पार्सेकराच्या स्टेटमेंटाक फंड मारला. आनी हें कन्फ्युजन वाडचें न्हय आनी आमच्या भितर मिसअंडरस्टँडींग वाडचें न्हय म्हणून आमी परत दयानंद मांद्रेकरान स्टेटमेंट केला आणि त्यांनी पार्सेकराच्या स्टेटमेंटाक पूर्ण पाठिंबा दिला. म्हणून आता पळय कोण कितें उलयला कन्फ्युजनाचे हे जे आसा कन्फ्युजनाचे वारे इतले झपाट्यान वाडला की तुमकां ताबडतोब अग्निशामक दल बंब तयार करून पालवचे पडटा. अग्निशामक कशें जाता किशोर की बऱ्याचदा मिसअंडरस्टँडींग हें पण पेपराचेर ज्या वेळार हें कन्फ्युजन सुरू जालें की 1000 पदे रद्द होणार आणि वगैरे वगैरे आणि त्यामुळे प्रत्येकाक दिसता की तें कोणें तरी खरेंच काय कितें आणि त्यामुळे प्रत्येक जण उलयतलोच न्हय. त्यामुळे ते उलोवणें बंद जावंक जाय. एक्चुअल रियालिटी कितें आसा ही सगळ्या जाणांक कळची. 2016 वेंचणूक वर्स आशिल्ल्यान चडशा जॉबांच्यो जायराती त्या वेळार आयिल्ल्यो. मात तेन्नाचो मुख्यमंत्री पार्सेकरान रिक्रुटमेंट प्रोसेस वेंचणूक जाय मेरेन स्थगीत दवरिल्ली. त्या वेळार कितलेशेच पोस्ट भरप सुरू आशिल्ले. कांय पोस्टाच्यो मुलाखती जाल्ल्यो पूण आतां ही प्रक्रियाच रद्द जाता म्हणून पार्सेकर बेजारला. चल्ला ते कोणा खातीर काय म्हूण पार्सेकराचो प्रश्न. तो कन्फ्युजन एक वेगवेगळें कन्फ्युजन जें जाता त्यामुळे म्हणून आमी पार्टी म्हणून आमी क्लॅरिफाय करतात. कारण वेगवेगळ्या हातूंतल्यान वेगवेगळ्या तरेंतल्यान एखादो कोण तरी विचारता आनी मागीर एक एकदां मागीर तें छापून येता. मागीर त्यामुळे तेजें थोडेशें लोकां मदीं कन्फ्युजन जावंक जायना. कारण नोकरी हो तसो सेन्सिटीव विशय आसा आनी ताका लागून आमी एक मुद्दम पार्टी म्हणून क्लॅरिफिकेशन दिता. फाल्यां एखाद्या पेपरार आयल्या नंतर तें बऱ्याच जाणांक तें खरें दिसता आणि त्यामुळे ते खरोखरच ते असं काय कितें तातूंत मागीर कितें संभ्रम निर्माण जाता. तो जावं जायना. प्रुडंटा खातीर सुभाष खुटवळकर.